हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? हाय न्हू बरी? आमी हाय सगळी बरी. सो आतां भायल्यान येयला व्लॉग कॉमेंट्स करपा. तर मातसो व्हडलो आवाज करूंक जाय न्हू, तेका लागून. सो फायनल राती म्हाका मागीर व्लॉग मेळलो, मायक मेळलो. सो राती लायट येयल्या 12:30 क्रॉस येयल्या लायट. ओके, 12 क्रॉस 12:30 क्रॉस अशी येयले. सो रिग्रेट फिलींग जातालें बाबा हाडूं ना जाल्यार म्हणून. पूण बरें दिसलें की हांवें बाबा हाडूं ना म्हणून, नाजाल्यार तो कसो रावपा नाहलो हिंगा. सो सकाळ राती हांवें आतां जात तितलें काम केलें, सगळें पॅक बी केलें. आतां भायर सोदतलीं. जालें 9:20. 10 o'clock ओपन जाता न्हू ऑफीस. सो तेका लागून सो चलतें नेट तुमकां मातशें राव. सो गायज आतां भायर सरलीं आमी. आतां हांवें लिपस्टीक बी कांय हाडूं ना आसलोल्यो कालाय, सो कांय ना लिपस्टीक. सो भायर सरता वयताय. सो मागीर मेळटा तुमकां. ओके. सो गायज आतां आमी पावलें चिंचोण्या. पयलीं हांव गेलोलें आसोल ना, थिंग काम आसलो म्हागेलें. सकाळीं म्हाका फोन येयलो तेंगेलो यो म्हूण आयज. सो थिंग वचोन येयलें पयलीं. मागीर आतां हांव गेलो चिंचोण्या पोस्टां. मागीर गेलें कितें कार्ड येवपा आसलो तें येयलें. सो तें येयलें म्हणल्यार आमी ट्रॅक करीत आसलोलीं हूंय पावला कित्याक आतां आमी 2 दीस नाय न्हू, आवट ऑफ स्टेशन वयता. सो तेका लागून ट्रॅक करीत आसलोलीं. सो ट्रॅकाचेर आमकां कळटें रिसीव पणजे जाला म्हणून. सो आतां परतून सकाळीं ट्रॅक केला तेन्ना पणजे पावला म्हणून ट्रॅक येयलो म्हाका आयज. आनी मागीर आतां चॅक केल्यार चिंचोण पावलो म्हणून येयलें. सो आमी ते पोस्टां गेले आनी तें काम केलें. आतां गेलां मागीर चॅकलिस्टां कितें घेवपा पॅटीस बी कित्याक सांजचे मागीर बऱ्या पडटो न्हू. तरी पूण आमी घरा कडचें वतले सगळें खावपाचें आमी घरा करून वतले. बट थोडेशें घेतलें कित्याक आमी आतां च्या बी कांय पिवना. काल दुदा पाकीट हाडलो 2, गाडयेनूच विसरलीं. ते कोडे आसलो ती हांव पितो बेगिना गेलें रोप कितें आसलो तें करूंक जाय. लायटीन म्हाजी प्लॅन फ्लॉप केलो. सो मेळ्ळो रोप आहा तो हांवें हाडला. मामी धुवन दोतो म्हागेली कित्याक थिंगाचो कितू आनी 2 दीस 3 दीस उरतलो. सो मागीर तो हें जातलो. सो तेका लागून हांवें हातीन धुवपा मेळटा तो हातीन धुवपा तो धुला. पानशीर धुलें आनी तितून ड्रायींग आनी जिन्स धुले. ते राती हातीन धुता येते धुले आनी ते सुकोवंक घायले ड्रायरां घालून. सो तें स्टँडार घालून येयले आमी. आनी आतां गेला मेफी थिंगा. आनी आतां मुखार सोन बँकीन कामां ते गेले मेफी गेले. प्लस म्हाका तें करपा जाय म्हागेलें काम दोगांयकी काम मागीर मडगांवां काम आहा. सो मडगांवां सो हेज काम करूं घार पावता म्हणल्यार 12 1 जातो आमकां. आनी रोखडें 3 म्हणल्यार आमकां भायर सरोंक जाय. प्लस पॅकींग करूं ना आजून म्हणल्यार सुटकेस आहा ती घरा हाडूं ना आसलो न्हू हांवें. सुटकेस हांवें थिंगा व्हरोंक हाडूंक म्हणून गेलो. सो मागीर प्लॅन चेंज जालो. सो सुटकेस थिंग आहा. सो पॅकींग म्हणल्यार सगळें एपार हाडला कितें घेवपा जाय तें गेल्यार वखद सेट करूंक जाय सगळें हितून एका सुटकेशीन. सो तें सगळें बाबागे आमी सुटकेशीन सगळें पॅक करून दवरला. थोडोसो रोप तेगे एक्स्ट्रा हांवें हाडला तो हें करून जाय. सो मेळटा तुमकां मागीर. येयलो मेफी बरें जाता मागीर मेळटा तुमकां. ओके, दाखयतो तुमकां सगळें. सो गायज घरा पावली आनी पॅकींग ऑलमोस्ट जालें आमगेलें. ओके, एक सुटकेस केला दाखयता तुमकां. बेश्टे स्नॅक्स कशें हो चादर गाडयेन आनी ते मेफीगे बे हें डॅडीगे वचपाचो रोप. आनी हांव खाता आंबो आतां आनी ऑलमोस्ट जालें सगळें. आनी सो ऑलमोस्ट जालें सगळें. ते काणाका ब्युटीचें सामान म्हणल्यार थोडें पावडर हे आनी घेवं ना काय पावडर बी. फेस वॉशूय घेयला. फेस वॉश आनी नायट क्रीम डे क्रीम सनस्क्रीम आनी नायट क्रीम घेयल्या जालें. तितलें लावपाचें. आतां मातशें बसलें. आमची जयगोतात जाली 2 आमकां 4 म्हणल्यार भायर सरोंक जाय. सो मेळटा तुमकां मागीर. ओके, 5:30 बस. सो आं सो गाय जाता वयताय आमी. बरें बस बाबा गेले. तूं वयर येता गे. गाय जाता बसली दे ना फोटो लुमी फोटो 1 फोटो सोडो. आमी आतां बसली बसीचेर. खावपाचें सगळें खावपाचें. हॅप्पी अरे बाबा एक सीट हाडल्या पडलें कित्याक बारबूर काडलो जाल्यार बरें पडटा. मागीर काडलें न्हू लेट काडलें तरी हाडल्या मेळ्ळें. टुडे
आजच बसता म्हणल्यार जेवपा आनी चिकू आमी हाडल्या सँडवीच करून सुटोली आनी बाप हाडल्या गेला डॅडी बोकले सायडीन सीट मेळोन आमी मागीर काडलें न्हू लेट काडलें न्हू तेका हे सीट ते फोटो काड तो फोटो काड रे सो तेन्ना आमकां सीट सांगता तेन्ना आमकां कळपा खंयची जाय ती सीट आमकां सो डॅडी सायडीक पळो जाल्यार बऱ्या पडटा न्हू तेका फाटल्यान एक सकयल आहलें सीट पूण म्हाका सकयल ना जाल्यार सकयल आनी धाडो वतालें आनी डॅडीक फाटल्यान मेळ्ळा आनी आमकां बी फाटल्यान जाल्यार बाबा आनी धाडो वतो आहलो तेका नाका म्हळें आनी आयज न्हू हे 2 ब्लॉग्स गायले मॉर्निंग एक आफ्टरनून एक आनी आज डॅडीक एक बड्डे ब्लॉग केला सो 7 दीस बॅकअपाचेर वयताय न्हू बरें दिसना म्हाका आतां तेका 2 दिसा 2 घालून अप टू डेट करपा सोदता एटलीस्ट 2-3 दिसाचो गॅप दवरतले पूण दिसा 2 आयज 2 गेले हाल 2 घाल परवा 2 सो मातशें एक 2 दिसा गॅप जाल्यार ओके 7 दिसाचो चड व्हडलो गॅप जाता न्हू तेका लागून सो चोवया आनी खूब जाणां क्वेरी म्हाका मॅसेजी घायले ड्रेस कितके पॅच वर्क कसो केला काय म्हाका पॅच वर्क न्हू तो लेस ती सो लेस ती ऑनलायन हाडली सो तेच ती सो तेगे हांव मागीर सांगतो तुमकां आनी आतां काय जाता म्हजी टॅक्सीन हांव तेन्ना आमी मॅफी गेला रूम चोवपाक कित्याक तो म्हाका पळयतालो हांव वचत जाल्यार बाब येतो रडोन रडटलो सो तेका लागून हांवें जाल्यार हांवें तूं चोवन यो म्हणलें ते टॅक्सी केल्या सो 3-4 रूम दाखयतो तो ऑनलायन आमी बूक करून ना मागीर कशें कितें जाता खबर ना न्हू सो तेका लागून चोवपाक गेल्या सो चोवया कशें कितें जाता तें मागीर मेळटा तुमकां दाखयता रूम बी मेळल्यार फ्रेशन अप बी जाता आनी मागीर मेळटा मेन प्रॉब्लम कितें आमी पावली म्हणून आमकां सांगोंक ना सगळे लोक देंवलो आनी लास्ट आमी देंवले फिरायला दिसता खंय पावले ते सांगो नाय अशें आसता कळ्ळें आमकां पावली म्हणून बेगीन बेगीन डॅडी आनी तांकां मेळ्ळो रूम सो आतां आमी वयताय दोगूय तेणी सांगिल्लें ताका टॅक्सीवाल्या खंय येवपा ते शॉपाचेर सो तेंगे सोयरो लागो थंय तो वयताय आमी दोगांय टॅक्सीन डॅडी आनी ते ऑलरेडी आहाय बरो पयशे कांयच रूम मेवला आमकां बरो आहा रूम धाकटुलो आहा पण बरो आहा ओके आहा आमकां 3 दिसांक एडजस्ट तेंगा रेटी सारके व्हडल्यो न्हू तेका लागून सो आतां तेका हांव वयता